हस्तकला मंडळान आता गिरायकां खातीर ऑनलायन वस्तू विकपाचें थारायलां. मंडळान कांय दिसां पयलीं हे विशीं प्रस्ताव मांडिल्लो. हस्तकला मंडळाच्या येवजणे खातीर 2 कंपन्यो फुडें सरल्यात. कंपन्यांच्या प्रस्तावाचेर मंडळ एका म्हयन्या भितर निमणो निर्णय घेतले, अशी माहिती गोंय हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष लवू मामलेदारान दिल्या. 2 कंपनीज 2 आमचे कडेन अप्रोच जाल्या. खंयचे कंपनीचे म्हाका याद ना. आमच्यो लोकल हेज्यो त्यो ऑनलायन हे करपाच्यो. आतां ऑनलायन खूब शॉपिंग चालू आसा. ऑनलायन खूब हेका बरो डिमांड आसतलो. पूण तांकां आमकां आमचे टर्म्स एंड कंडिशन आमी पर्सनल फुडल्या आठवड्यान एक मिटींग आसतली. तांकां आपयले आमी दोनूय कंपनीच्या टर्म्स एंड कंडिशन ठरोवपाक. फाल्यांच्यान म्हणजे 28 डिसेंबराच्यान आमी अपरान मांड घेवपाक ठरयला. अपरान मांड हो सदांच एक बरो मांड, बरें एक्झिबिशन अशें आसा. कारण लोकल हँडीक्राफ्ट सगळे टॅक्सटायल्स किंवा हँडीक्राफ्ट वुडन आयटम्स, तेंचे ज्यूट बॅग्स, तरेतरेचे क्राफ्ट्स गोंयकारांनी केल्ले अशे सगळे ते एक्झिबीट करता. लोकल जे गोंयचे सगळे आर्टिसन्स आसा ते सगळ्यांक त्यो वस्तू तयार करता तेजें एक्झिबिशन जावं जाय. गोंयभरचे लोक ट्युरिस्ट अशे सगळे हेका विजीट करता आनी त्या प्रमाणे आमचो माल, गोंयचो माल भायर सुद्दां एक्झिबीट जाता. पोरू आमी टोटल उलाढाल टर्नओवर 50 लाख रुपयांचो जाल्लो. तो फोंडें गेल्लो. पण आमची अपेक्षा ह्या हेका चड आसा की ह्या पणजेन जाल्ल्या कारणान, ट्युरिस्ट सिजन जाल्ल्या कारणान आनी फेस्टिव्ह सिजन जाल्ल्या कारणान हो 1 कोटीचेर सुमार वचपा जाय अशी आमची अपेक्षा आसा. पोरू जिखिल्ले फेडरेशन कप रोलिंग ट्रॉफी चर्चिल ब्रदर्स पंगड परत करतले अशें म्हणत क्लबाची सीईओ वालंका आलेमावान अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेचेर फोग काडलो. Press conference is called here specially to let you all know that I don't know who had a verbal conversation with whom and who called whom, but there was no letter written to us until and unless yesterday at 6 p.m. there was a letter from Mr. Kushal Das after a press con they had with you all after the Fed Cup opening, saying that the trophy Churchill Brothers has refused to give. Please understand that I am telling all of you that the trophy is going to be handed over to the GFA, because we as the Goan club are affiliated with the Goan Football Association, and whatever procedure needs to be followed, the AIFF has to give us a replica, give it to the GFA and take it from there. GFA had written they had an AGM on the 20th of December, and you have an agenda where you propose before the AGM. I'm very thankful to the GFA, and luckily I got this opportunity to thank them in front of all of you. They said that the Fed Cup is in Goa, and please see that Churchill Brothers is there, and I think I've given a copy of that to all of you. So they've never even replied to GFA till now. So I don't know that how you cannot pay heed to a association of the state which is like a mecca of Indian football. इतल्याने खबराची चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.